तुझे लागी आयल्या येसोम्या तुझे लागी आयल्या येसोम्या होय मानी स्तुती तुका हांव सोदा मोहिमानी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या येसोम्या तुझे लागी आयल्या येसोम्या राया काळजाच्या दर्शन दी राया काळजाच्या दर्शन दी राया काळजाच्या दर्शन दी राया काळजाच्या दर्शन दी तुझे लागी आयल्या येसोम्या तुझे लागी आयल्या येसोम्या होय मानी स्तुती तुका जावं सदा मोहिमानी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या येसोम्या तुझे लागी आयल्या येसोम्या उर्मेचा गोरा दर्शन दी उर्मेचा गोरा दर्शन दी कृपेचा गोरा दर्शन दी कृपेचा गोरा दर्शन दी तुझे लागी आयल्या येसोम्या तुझे लागी आयल्या येसोम्या होय मानी स्तुती तुका जावं सदा मोहिमानी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या येसोम्या 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 मोहिमा आनी स्तुती सदांच तुका हो सकाळचो वेळ तुजे लागी आयल्या येसोम्या आमचे आनी तुजे बरोबर दर्शन एकामेकाक दिवं तुजे लागी आयल्या येसोम्या तुजें दर्शन घेवं रोचना तुजी परतून एकदां जागी आमी जाल्या हो नवो दीस हो नवो वेळ ही नवी सकाळ आमकां तुवें फावो केले तुजे लागी आयल्या येसोम्या आमच्या सरभोवती आमची सृश्टी जागृत जाता सुर्याची किरणां आजून येवंक ना सुर्याचे किरणे वरवीं सृश्टींत आसलेली झाडां पेडां मनशाती सगळे जनजंतू सगळे तुका अर्घ दितात आमी हे वेळार तुका अर्घ दिवंक सोदता आमची मान खोल बागून तुजे लागीं आमी येता येसोम्या तुका आमी हे वेळार आमचो पूर्ण पाठ आनी नमस्कार करता येसोम्या Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give.
love and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Yes, Lord, we want to surrender. We want to surrender this beautiful day, 13th of October, a day when your mother appeared. We want to surrender this beautiful day because at Fatima today people will pray. We want to surrender this beautiful day remembering the promises that she made for us. Living those promises in our life is of utmost importance. We surrender this day in remembrance of Our Lady of Fatima, 13th of October, a day when Mother Mary appeared, a day when Mother Mary requested to pray for the world, a day when Mother Mary requested to pray for sinners, to say and recite the Rosary. तुका आमी दिनवास हांव जेसू, तुजी माय आमची माय करून तुवें दिली. आज किरीत भाशेन फातिमा सायबिणीची परब तिचो उगडास आमी करता. तिचे गूण आमी सदांच गायता, पूण सायबिणीन केल्ले आमकां किरीत भाशेन आमच्या जिवितान वापरून तेर्साचे मागणे, आमच्या जिवितान पातक्यां खातीर भोव करून पुर्गुतोरीन कोश्टवतल्या आत्म्याक आमी मागू. आज आमकां संवसारांत शांती ना. हे संवसाराची शांती पासत आमी किरीत आयले वचून. इस्रायल आनी हमास हांचे मदें युद्ध सुरू आसा. रशिया आनी युक्रेन आमच्याच देशांत मिझोराम हांगासर आमचीच भावा भयणां दोन समुदायाची झगडटात, मेती आनी कुकी. खंय म्हूण शांती सोदया? ह्या लोकां मदें शांती ना, कित्याक देव तांचे मदलो पयस सरला. हांव म्हजें म्हाकाच हें स्वार्थीपण भितर सरलां. जेन्ना देव आमच्या जिवितांतलो नाच जाता, मनीस दुस्पोटीत सांपडटा. सगळी दुस्पोट करून मनीस मुखार सरता. सायबीण मांय आपल्या पुताक सदांच चिंतून रावूंक फरमायलें. आपल्या पुता सांगाता स्वर्ग सोडून तिणें आमकां उगडास दिलो. मोगळाची सूर
तुका दिनवासता दिली देखून तुवें आमकां मारीक. तुका दिनवासता उगडास तिणें आमकां केलो आमच्या फाटल्यानचो. तुका दिनवासता कित्याक तेच ताचे मागणें आमी सदांच करचें और निर्णय करूंक तिणें मागलो. जेजू तुजेर नदर दवरून आमचें जिवीत नवें जाता. तुजेरूच नदर दवरून आमची वाट नितळ जाता. जेजू तुजेरूच नदर दवरून आमी एकामेकाच्या बऱ्याक पावता. तुजें बरेपण एकामेकाक दिवंक पावता. आमचे भोंवतणी तें सगल्यांक पावोवंक पावता. कांय बरो दीस हो आयचो आनी ह्या दिसाक आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. तुज्या नांवान आमी गितां गायता. तुजे मोहिमेक आमी स्तुती करता. कितली बरी देणी तुवें आमकां आयज फावो केल्या. हे सकाळीं तुवें आमकां उठायल्यान नवो दीस दिला. सुकण्याचो आवाज, वाऱ्याचो थाव, उदकाची शितळटाय, झाडांचें हालप थलप हें सगळें तुवें आमकां पळोवंक दिलाय. आमचें जिवीत तुज्या हातान घालूंक आमकां फावो केलाय. आमच्या जिविताचें देणें आमकां दिलाय. आंकवार मरेचे भेटेचो उगडास फातिमा शारान आयज आमी करता आसतना तूं आजून पासून परतून परतून आमचेशी येताय आनी आमकां देणी दिताय. आमकां तूं संदेश दिताय. ह्या पासत हो आयचो दीस आमी तुज्या हातान घालता. आमकां जाय तसो न्हय पूण तुका जाय ते भाशेन तो जीव हो दीस चलता आसतना आंकवार मरेचेय आमी देख घेवं. तिच्याय उल्याक कान दिवन आमच्या जिवितान प्राचीत मागणी घोट धरून ही राय सांबाळूं. सगळ्या देण्या पासत दुनिया तुका आर्गां दिनवास मोहिमा सगळी बरी देणी तुवें आमकां फावो केल्यान त्या पासत तुजी स्तुती आमी गायता. तुज्या वर्त्या नांवान आमी मोहिमा गायता. Solves poradeva Bhagavar Baba
Utum eklos totum, Holis isum totum, Morbar prinpir sukur, Tucens punce deva, Mokar bapa amcha. Tuja Bodhyanava, Oi Magai Bapa. Tuja Bodhyanava, Oi Magai Bapa. Sonia Pontu Porto, vogliamo de voldo, Raipon tuce seva, tuce scorsul papa, Neota crescai vorbi, tucia Bodhyanava, Oi Magai Bapa, Tuja Bodhyanava, Oi Magai Bapa, Sotra Sorban Sotum, Eklos Porum Rasa, Muncha Kubanturu, Lanka Polishkuru, Lukas Podbi Kushi, Lucha Bodhyanava, Oi Magai Bapa, Tuja Bodhyanava, Oi Magai Bapa, Tuja Bodhyanava, Oi Magai Bapa. इतली जायती देणी तुवें आमचे पासत दिल्यान तांचे मदलें एक व्हड देणी तुजी आवय जेसू आमकां भेट करता वेगवेगळ्या गांवांनी दिसती पडटा वेगवेगळ्या वेळार भुरग्यांक तशेंच वाडलेल्यांक भेट करता आपलो संदेश आमकां दिता ह्या वेळार आमची सगळी मागणी तुज्या पांयाशी उबारून आमचे सगळे आवंडे आमची चिंतनां आमच्यो मांडण्यो तुज्या पांयाशी दवरून तशेंच आमची भिरांत आमचे दुबाव तुज्याच पांयां लागीं हाडून आंकवार मारये बरोबर हे मागणें तुका उबारता आयच्या दिसा दुखीचो पांचवो मिस्तेर आमी नियाळुया सुम्या जेसू क्रिस्ताक सोडलो कुर्सार दोगां सोरां मदें सगळे सभे माजार आनी आंकवार मरेच्या दिश्टी मुखार आमी मागुया आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपलें शिकप एक बारादीक खुरीस न्हय म्हूण समजूंक पूण जिवितांत येसस्वी जावपाची बुनयाद आनी समाजांत बरेपण हाडपाचें आत्यार म्हूण मानून घेवन तांणी आपले शिकपा वरवीं वडिलांक खुशाल करूंक मागुया तशेंच जी तरणाटीं शिकप करून बेकार रावतात आनी ताळण्याची गुलामां जातात त्या तरणाट्यांनी
कसलें ना कसलें काम करून सगळ्या तरेच्या कामाक मोल आसा म्हूण वळखून आपलें बेकारपण आनी पाडी संवय तांणी कुर्सार खिलावन ह्या कोणान आमी मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आमचे चुकल्या वचून तशी आमकां नकोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरस पोज तें आसा उसऱ्या मोदें तू सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोमेवपाकन पुत्राकन पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया. न्हयच आयचो दीस पूण दर एक दिसाक आमकां आशिर्वादान भर, आमकां ताचे गवाय जावंक संवसारांत पाठय. आमकां अदीक आनी अदीक सायडीन मायन दिल्ले जे निर्णय आसात ते आमच्या जिवितांत पाळूंक आदार. तो सांगीत तितलेंय आयकात. आमची सर्गीची माय आमकां जेजूशी धाडटा, जेजूशी पावयता. कित्याक तिचो पूत आमचे पासत सगल्यो वस्तू करतलो, आमकां सोडयतलो हें ती जाणा. जेजू सारकी आमकांय कर, जेजू सारकी आमकां जावंक फावो कर. जेजू मोगाच्या आग्या आमची लाजूनी काळजा तुझ्या जेजू
आमी प्रीती मोपू जुई अपान करता तुई आमी माफी करू जुई जोगी बेका तुई आमी शांती हाडू जुई चुकून बसता तुई आमी दिनचो शिपडा जेजू मोगाच्या हातया आमची लासूनी गांसा तुझ्याच मोगाच्या उज्यात जेजू मोगाच्या हातया आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्यात आमचे दारो नाका वाकाडू स्पोरा मुखारिया नाका दिनवासुया ओती दारो आमचे दारो नाका वाकाडूया सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून आमी भेटयता आयज करीत भाशेन म्हाका दुसरें जिवीत मेळ्ळ्यार 13 वर्सां भरतात 13th एनिवर्सरी ऑफ माय सर्जरी आनी हांव आजून जिवो आसा देखून देवाक आर्ग दिन वास आनी म्हजी भलायकी पासतूय तुमी आयज सगल्यांनी मागचें आनी म्हजे बराबर आमच्या पातकुरा फादर पिटरा पासतूय मागचें दुसरें इंतेसांव आयज आमी भेटयता देवाक दिन वाचून एफ्रन कॉस्ता आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया नादिया रिबेलो आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तेच बरोबर आयज देवाक दिन वाचुया आयज आमची sfxchicali.org आमची वेबसायट चालू केल्यार आयज 4 वर्सां भरतात खेरीत भाशेन देवाक ह्या देण्या पासत दिन वाचुया कित्याक ह्या वावरा वरवीं आमी जायतें बरें करूंक आमकां देवान सोयेक दिला देखून ह्याय वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता दाबोली फिलोमेना लुकस नाकेली
Asilia Rodriguez, Green Valley, Raul Di Costa, Gina Bernardino Araujo, Regina Mundi, Helen Pinto, Alto Chicali, Francis Joseph, Behind NSD, Tony Andrade, Alto Daboli, Angelo Rodriguez. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. तशेंच मागुया इस्रायलांत शांती जावंक, युक्रेन देशांत शांती जावंक, मणिपुराच्या राज्यांत शांती जावंक आनी आख्ख्या संवसाराक शांती आसूंक आयच्या दिसाक फातिमा सायबिणीचे मजतीन खेरीत भाशेन आमी देवा लागीं मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या समुदाया पासत, आमच्या वाड्या पासत आनी आमच्या फिरगोजे पासत आमी देवा मुखार ओगीच रावून दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. भावा भयणो आयच्या दिसाक मोगाला बापा, आयज तुका आमी दिनवासतांव आमच्या पादविकार फादर बॉलमॅक्साच्या जिविताच्या देण्या पासत आजच्या दिसा 13 ऑक्टोबराचे 2010 वर्सा तुवें ताका एक नवें जिवीत फावो केलें. ताची ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेसफूल करून तुवें आमकां एक बरो पादविकार फावो केलो. आयच्या दिसा तुका दिनवासतना ताचें जिवीत आमकां सगल्यांक एक देख जावं. आमी सगलीं तुका वाखाणटाव. आनी बाबा भयणीनो आयच्या दिसा खेरीत भाशेन देवाक आमी दिनवासतना आमचे जिविता खातीर आमी देवाक दिनवासुया. देवान आमकां हें नवें जिवीत दिलें. देवान आमकां फातिमा सायबिणी उद्देशी संवसाराक पोरगोटणी केली. सगल्या पातक्यां पासत मागात. आमी खिरीत भाशेन पातक्यांचो उगडास करतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. तेर्साचे मागणें करूंक तिची विनोती आसली. आमच्या जिवितांत दर दिसाक हें तेर्साचे मागणी करूंक आमी वावरुया. जायते फावटी आमी चुकल्या देखून ह्या वेळार आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी देवाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदविता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुमया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, बो बाग्योंत फातिमा सायबिणीची आज आमी भोगतीन तिची वंदितांव. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशीच आमकांय तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. याज्ञिकांनो, गोणान आंग पांगरून विलाप करात. वेदीच्या सेवकांनो, रुदन करात. म्हज्या देवाच्या सेवकांनो, येयात. गोण घालून रात सारात. कित्याक अनर्पण आनी पिणें अर्पण सर्वेस्पराच्या घरा थावन पयस सरलीं. एक उपास फर्मायात.
एक दोबाजीक जमात बोरात. जाणट्यांनो, देसांत रावतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या घोरा एकठांय करात. सर्वेस्पराक उलो मारात. कसलो दीस हो! सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर्वेस्परा कडच्यान गोट्टान कशें तो येता. सियोनांत तुत्तुरी वाजयात. म्हज्या पवित्र दोंगरार बोंगो वाजयात. देसांत सगळ्या लोकांक कांपून दी, कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. खरेंच तो लागीं पावला. काळोखाचो आनी अंधाराचो दीस तो, कुपांचो आनी दाट काळोखाचो. फांतें शिंपडटा तशें एक वरिश्ट आनी बलिश्ट लस्कर दोंगराचेर शिंपडलां. तसलें आदीं केन्नाच दिश्टी पडूंक ना, आनी पिणकेच्या पिणकांक तसलें आनीक दिश्टी पडचें ना. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पर न्यायनितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. पोतून म्हणुया. सर्वेस्पर न्यायनितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगळीं तुजी विस्मितां हांव वर्णितां. तुज्या निमतान संतोशी जाता, आनंदान मुरगोडटा. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गितां भोव व्हडत्या देवा. जबाब. सर्वेस्पर न्यायनितीन करतलो संवसाराची जोडटी. अणभावार्थी राष्ट्रां तुवें दोमायलीं. नश्टांचो भस्म केलोय. तांचें नांव पर्यान उमटून उडयलें. आपणेच मारलोल्या फोंडांत अणभावार्थी राष्ट्रां पडलीं. आपणेच मांडलोल्या फासांत तांचे पांय फारवले. जबाब. सर्वेस्पर न्यायनितीन करतलो संवसाराची जोडटी. पळयात, सर्वेस्पर सासणांक शिंवासनार बसला. मनसुबेक ताणें आपली सदोर मानल्या. न्यायनितीन तो कोत्तलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान कोत्तलो राष्ट्रांची मनसुबी. जबाब. सर्वेस्पर न्यायनितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. उद्गार. सोमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्झेबूल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशीं हो देंवचार काडटा. एर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दूर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घर मोडून पडटलें. म्हणटूच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेल्झेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्झेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटूच
तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बोलिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपले रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचे कून बोलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो फातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिपडायता. मेळो आत्मो मनशा वेलो बाय सोदतोच तो सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसो मेळना जावंक तो म्हणटा, हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलो. आनी तुंय ये जाल्यार ते झाडलोले आनी नेटयलोले ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणावून नोश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रिगून तुंय ते आपले तिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा आदले परस पाश्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महाने मोगाड बाबा भयणो, आज 13 ऑक्टोबराची आज आमी फातिमा सायबिणीचो उगडास करता. पुर्तुगाला शहरान सायबीण फातिमा ह्या तेगा भुरग्यांक दिसती पडली खरी, पूण सायबिणीची विनोती आसली ती गरजेची आमकां नियाळूंक. आनी तिणें आपल्या पुताक खिरीत भाशेन ह्या संवसारांत सगळ्या कोश्टांतले आमी मेकळी जावंक पुताक सगळें विनोती करूंक आमचे लागीं मागलें. आयच्या दिसाक हेंच कितें आमी शुभ वर्तमानांत करता. देवाचे पदवेन हांव देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें. कित्याक देवाचें राज आमचे मदें आसा म्हूण सायबीण मायनूच आमकां उगडास केलो. आनी हाका लागून ती म्हणटा, दिसपोटी मागणें करात, तुमचें पातक सोडून दियात. दिसपोटी तेर्साचें मागणें करात, ओदीक संवसाराच्या पातका पासत, संवसाराचेर येतल्या वायटव्या पासत, संवसारांत आसलेल्या आपलेपणा पासत तुमी मागणें करूंक गरजेचें. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो, हें देवाचें राज येवंक आमकां दर एकल्याक देवान वेंचून काडल्यात. बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं ह्या संवसारांत सगळ्या संवसाराक वचून देवाचें राज विस्तारूंक गोवाय जावंक गरजेचें. नाका लागून जेसू म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानांत, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडून पडटलें. कित्याक जेसूचेर बेल्झेबूल बसला, तो सैतानाचे पदवेन सगळें करता अशें फारिसी वा धर्मशास्त्री म्हणटाले. पूण जेसू खरेंच देवाचो पूत आमची सोडवण करूंक आयला आनी ह्या सोडवणदारान आमकां ही आज्ञा दिल्या, सगळ्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर परगट करात. ती सायबीण मायनूय आमची सगळें पूत ती विनोती केल्या. भाव भयणीनो, तिचे मागणें आमी जाणाव एकदम पावरफूल. कित्याक जें कितें तिणें बाकीत केल्लें तें सगळें खरें जालां. जें कितें सायबीण मायन सांगलेलें संवसारा विशीं तें घडत आसा. आमी जाणाव 7 तारखेर जाय सायबिणीची परब आमी समोर. त्याच दिसाक इस्रायल आनी हमास हांचे मदें झूज सुरू जाता. कितें दाखोड करता आमकां? जी कितें उतरां ती सांगतात, तुमी तयार रावात, देवाचो काळ येवचो जालो, तुमचें जिवीत बदलात, पातक सोडून दियात, हें गरजेचें. देवाच्या राजा खातीर आमी सगळें करूंक गरजेचें. आमी आमच्या जिवितांत मागण्यांची मनशां जावंक गरजेचें. आमी आमच्या जिवितांत दर दिसाक देवान दिल्लें देवाचें उतर नियाळूंक गरजेचें. दर दिसाक तेर्साचें मागणें पातक्यांक आमी ताचे सोशी पोत्तून येवची म्हूण आमचो तेस ताचे खातीर भेटोवंक गरजेचें. दर दिसाक संवसाराच्या स्वार्थीपणाक आमी हे स्वार्थीपण तांचें नपयत करून जे कोण संवसाराचे जबाबदारीन चलयतात, जुट्टी चलयतात, तांचें मन उजवाडायून मागूंक गरजेचें. आयच्या दिसाक आमकां कितें भाशेन करपा मागुया. आमी भाव भयणीनो बलिश्ट मनशां जाल्यार
त्या देंवचाराक आमच्या जिवितांतलो पयस करुया ना जाल्यार बाबा भयणीनो आमचें घर साप आसा आमचें घर नितळ आसा तें पळोवन आनीक 7 जाण आपले बरोबर तो घेवन येतलो आमचे भितर रिगतलो अशें जेजू आमकां सांगता ती काण करतलो आनी त्या मनशाची मागेली दशा आदले परस पाश्ट जातली फुडें आमचें जिवीत हे भाशेन पाश्ट जायना जावं पूण देवाक मानता तसलें जिवीत आमचें जावं सगल्यांक आमकां सायबीण मायेचे विनोतीन कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायक घेऊया C31 पेज नंबर 41 C31. मोशा भावभिने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेंत आमच्या सर्वेस्वर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयक आयचे दिसा किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलें परतून घेता तांचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची कारचा उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अशापोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कोण वाडाय आमी वाकाणटा. शेकांशेक रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता सोर काडी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयेडाय तुजे ल्हानवीक चाकुर्णीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार तांचे वाकाणीक आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचोर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय उंचोर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात, ही मोशा रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोर्राचें रोगोत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया, सोन्याची सुवारी वाहून आनी काशेने भियेता, तितले पावती तूं वैभवान येसो, आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. किरीत भाशेन परिशदेक आमचे यादनीक न्हय पूण आमचे बिस्प आनी आमचो पाप साहेब एकठांय जाला ताचो आमी उगडास करता. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन आज आपली यात्रा करता ते आमच्या भावा भयणाचो आमी उगडास करता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगती चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या शे नांव पवित्र जावं, शे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका ची खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक सौम्याची शांती सदां काल तुमची सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमची काबूल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. चेर माये मोगाची दिश्ट घाली देखून पृथ्वीच्यो सगल्यो संस्था म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भाग्योन तांकवार मारयेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ते चांकवार मायेचे आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. परिशदे खातीर मागणें सगलें बरोबर म्हणुया. पवित्र आत्म्या तुज्या नांवान आमी एकठांय येता तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडावंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोरण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सोवे आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सोशिल्लीं कोड सोरोना जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससना. बाबूनो आज सांजे किरीत भाशेन 5:15 पालोटी हांगासर तेस आसतलो. तेस जाल्या उपरांत सगलो लोक तेस मागणें करून मोनुमेंटाशी येवन उपरांत मिसाचें बलिदान जातलें. मीस जाल्या उपरांत सायबिणीचें पुरसांव जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार दिव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T18 पेज नंबर 211 T18. Power of will and passion. This is the story of Father Bolmax Pereira. The assistant parish priest of Saviour of World Church in Lodley underwent an open heart surgery in October 2010 and is now back playing football. A strong faith in God and passion for football enabled Bolmax to come out on top. Watch this report. This is Father Bolmax Pereira undergoing an open heart surgery for valve replacement in Bangalore in October 2010. Well, I feel excited about it, and it is interesting that I will be awake during the surgery. Maybe I'll be able to see my own heart. With Father Bolmax's chest sawn open, surgeons can replace a defective heart valve. He's with them all the way. Please open your eyes, Pereira. Can you tell your name? A sheet shields him from the gore, but not the experience. Surgeons stop his heart and his breathing. As a machine takes over his blood circulation, the monitors flatline. Perfectly normal for the surgeons, unsettling at times for Father Bolmax. Don't worry. Normally in an operation there'd be a fair bit of banter between the surgeons, but with the patient wide awake they need to keep the noise down and watch what they say. Wide awake heart surgery isn't just a trial of courage. If you want, you can slowly move to the left and right. Okay, yeah, you can do that. It allows doctors to check for brain damage. Patients can suffer a stroke if particles break off during surgery and reach the brain. Machines can do the job, but they're expensive. This is free. A strong man to have undergone a wide-awake heart surgery, Father Bolmax was back playing his favorite sport on Sunday. Father Bolmax's Goa Diocesan Priests football team beat Holy Spirit Parish 2-1 in an exhibition match. 2 वर्सांनी परतून आमची टिमीक गोवा डायसिजन प्रिस्ट टिमीक आयज हांव परतून खेळ्ळो आनी तितलेच उमेदीन त्याच नेटान खेळ्ळां देखून बरें दिसलें. 2 वर्सां फाटीं जें कितें म्हजें सगळें घडलेलें ताचो आयज परतून म्हाका उगडास आयलो जेन्ना ग्रावंडांतल्यान भायर सरलो. ऑपरेशन करपाक सर्जरी करपाक बेंगलोर गेल्लो आनी तेन्ना मातशी भिरांत आसली कित्याक ओपन हार्ट सर्जरी वाल्व काडून दुसरो घालपाक जाय पूण देवाचेर पातयेवन आनी देवाचेरूच विस्वास दवरून मुखार गेल्लो. A reporter from Madgaon, Savio Dias.